मीटिंग आसली आणि ही मीटिंग पंचायतीन एक कमिटी फॉर्म केल्ली, जितून शेतकी कमिटी म्हणा, मुळगांव कुमनीदाद म्हणा, देवस्थान हेंकां सगळ्यांक घेवन एक कमिटी फॉर्म केल्ली आणि आज तेजी मीटिंग दवरलेली. मीटिंग ही इतल्या खातीरूच की 11 तारखेचे जे हियरिंग आसा आणि त्या हियरिंगान आमचे जे काही प्रश्न आसात ते प्रश्न सेजा गोवा मायनिंग कंपनी कडेन त्यांच्या ऑफिसरा कडेन मांडून आमचे जे कितें प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करचे म्हणून एक मीटिंग दवरलेली. पण दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे मायनिंग जे ऑफिसर आहात सेजा गोवा किंवा ते वेदांता म्हणटात तेंच्यांनी हांगासर आयज आमकां येनासतना रावले आणि सांगपाचें म्हटल्यार आमचो एक अपमान कसो केलो तेंच्यांनी. तेज्या खातीर आज सगळे जे आमचे नागरीक मुळगांवचे हे सगळे हांगासर जमा जाले आणि तेंच्यांनी एक मिटींग घेतली आणि आमचे ते मिटिंगेन ठरयलां की जो आमचो विरोध जो आसा, जर मायन जर आमचे आयकना आणि ऑफिसर जर ते आमचे आयकना जाल्यार आमचो जो विरोध जो आसा हो 11 तारीख जे हियरिंग आहा त्या हियरिंगाक आमी सगळ्यांनी वचपाचे, आमचे जे कितें प्रश्न आसा ते थंय मांडपाचे अशें ठरलेलें आसा. दुसरी गोष्ट सांगपाची म्हटल्यार मुळगांव ही आतां ऑक्शन केल्या त्या हितून येता आणि मुळगांव जर पळोवंक वचत कंपेर टू आमचे मुळगांव, शिरगांव, मया, लामगांव, बिचोले, बोड्ड्या ह्या 3 हेंचे येता आणि तिनूय हेंची जवळ जवळ 478 हेक्टर जमीन ही मायनी खातीर वयता. तितूनसून मुळगांव जर पळयत जाल्यार मुळगांवचीच जवळ जवळ 164.38 हेक्टर ही मुळगांवची जमीन आयज मायनी खातीर त्या हेका गेल्ली आसा आणि पर्सेंटेज जर पळयत जाल्यार जवळ जवळ 30% जमीन ही 478 हेक्टरांसून 30% जमीन. आणि आमचो सगळ्यांचो विरोध आसा की ती जी तळी आसा, आमची घरां आसा, देवळां आहा ही लिजांसून भायर काडची. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आमचे देगेकूच आमची घरां आसल्या कारणान बफर झोन जो आसा हो तुमी डिमार्केट करून दिवचो. ह्यांच्यांनी जर ना दिले जाल्यार आमकां आमचे सरकारा कडेन विनंती आसा की जे सरकार आसा तेंच्यांनी सरकारान हे जे बारीक जे गांव आसा हेंचेर लक्ष दिवपा जाय. आयज जर मायनीचें जर ऑक्शन केलें, जे आयज कितें ते डिमार्केशन केलां, गांवांतल्या कोणाकूच भितर घेवंक ना, कोणाकूच खबर ना. मायनीचे जेन्ना ऑक्शन करता तेन्ना गांवांत ज्या जाग्यान मायन येता त्या गांवांत लोकांची घरां कितलीं आहा, लोकांक त्रास कितलो जातलो हे सरकारान पयलीं पळोवंक आसलें आनी मागीर ते मायनीचें ऑक्शन करूंक आसलें. आयज जर पळोवंक वचत जाल्यार सरकारान आमच्या कडेन सारकें दुर्लक्ष केल्लें आसा आणि हो जो आमच्या जाणट्यांनी गांव पयलीं पासून पुर्वजां पासून वसलेलो आसा ह्या गांवाचो हे निसांटान करपाक फुडें सरलेले आसा. हेजेर आमचो फूल प्रखर विरोध आसा. आणि आयज आमची हांगासर जॉयंट मिटींग जाल्ली, कुमदा शेतकी कमिटी, देवस्थान कमिटीन तशी मायनिंग मॅनेजमेंटाक आमी आपयले. म्हणल्यार तेंच्यांनी आमचे लेटर घेवन आमी लेटर धाडून सुद्दां ते आमचे इन्सर्ट केल्ले म्हणजे येवंक ना, ते आमच्या उतराक तेंच्यांनी मान दिवंक ना. अशें आमचे इन्सर्ट म्हणजे सगळ्या पंचायतीचो सुद्दां आमच्या कमिटीचो इन्सर्ट केलो तेंच्यांनी आणि परत सुद्दां आमी तांकां लेटर केले तरी सुद्दां तेंच्यांनी आमकां मान दिवंक ना आणि येवंक ना. ते आमी फोन सुद्दां केल्यार ते म्हणूंक लागले आमकां पुलीस प्रोटेक्शन जाय. आणि आमचें आतां कशें आहा, आमचें ठरलें सगळे जे आमचे कमिटी आसा आणि आमचे गांवचे लोकांचे जे हें आसा तर मत आसा न्हू आणि आमच्या गांवचे कामगार आसा तेंचे जे मत आसा तेंच्याच मताचेर आमची पंचायत बॉडी सपोर्ट करतली आणि तेंच्याच वांगडा रावतली. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.